IAS अधिकारी संदीप जॅकिस, सुभाष चंद्रा व्ही कंदावेल, संजीव आहुजा हांची गोंयांत तर वंदना राव, संजय गिहार, तारीक थॉमस, चौकाराम गर्ग, विवेक HP, हेमंत कुमार हांची गोंयांतल्यान बदली जाली। IPS अधिकारी परमदित्य हांची दिल्ली तर बॉस्को जॉर्ज आनी ओमवीर सिंग हांची गोंयांत बदली जाल्या। केंद्रीय गृह मंत्रालयान बुधवारा 81 भारतीय प्रशासकीय सेवा आनी भारतीय पुलीस सेवेंतल्या अधिकाऱ्यांच्यो नवीन पोस्टिंगाचेर बदली केली। केंद्रीय अवर सचिव राकेश कुमार सिंह हांणी हे विशींचो आदेश जारी केलो। एगमूट वर्गांतल्या 39 IAS आनी 42 IPS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात। ह्या अधिकाऱ्यांक अरुणाचल प्रदेश, गोंय, मिझोरम, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यार नवीन अधिकारी म्हूण नियुक्त केल्या।